कुडचड्यार कोयरा विल्याचो प्रकल्प उबारतात. जवळजवळ 65,000 चौखंड मीटर सुवातेर प्रकल्प उबारपाची येवजण आसा. प्रकल्पाची जमीन पालिका प्रशासन खात्यांक दिवंक बुधवारा मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. कांय कडेन पॉवर प्लांट बंद जाल्ल्यान गोंयांत लायट मदीं मदीं नासता, पूण दुसऱ्या कडल्यान वीज घेवपाची सुविधा केल्या अशें पर्रीकारान सांगलें. तशेंच उदकाची पुरवण वाडोवपाचें काम चल्लां अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पर्रीकार मिडियाकडे उलयतालो. 64,985 स्क्वेअर मीटर कुडचडे काकोडे म्युनिसिपल काउन्सिलाकडे जी दिल्ली आणि ती हांवें परती घेतल्या. अर्बन डिपार्टमेंट हॅज बीन हँडेड ओवर टू डिपार्टमेंट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी and environment for management towards setting up of technologically advanced solid waste management system. ताकि उदकाची शॉर्टेज काही लोकलाइज पॉइंटान आसा ते सगळे लोकलाइज पॉइंट नोट करपाक लायल्या, सो दॅट ड्युरिंग नेक्स्ट 1 year ऑल दोज पीपल विल बी प्रोवायडेड विथ प्रॉपर पाइपलाइन्स. बाकी ऑग्युमेंटेशन बऱ्याच जाग्यार चालू आसा, इन्क्लुडींग पेडणे. सगळ्यो वॉटरच्यो स्किमी आमी एप्रूव केल्ल्या. इट टेक्स सम टायम फॉर द स्कीम टू गेट इन टू एक्चुअल हे. लोकांनी उदक सारखे गरमेचे दिसान सारखे वापरचे हे बेजीक रिक्वायरमेंट आहा. देर आर सम पीपल हू यूज इट फॉर वॉटरिंग प्लांट्स. इफ दे वॉन्ट टू हॅव वॉटर प्लांट, डू इट विथ अ मग, डोंट डू इट विथ अ पाईप. कोरबा 6 वॉज शट डावन. कोरबा इज स्टील शट डावन. कोरबा 5 वॉज शट डावन, reducing supply to the state by more than 100 megawatt. In spite of election, we have managed to purchase power on emergency basis. On top of it, Reliance shut down. So 32 थंय फरक आयलो, प्लस 100 नॅशनल ग्रिडाचो फरक. 132 मेगावॅट पावर आमी गेल्या 20 दीस नॅशनल ग्रिडा वयल्यान ट्रेडिंग करून विकती घेता. That's why people have virtually not felt any difference. The small bottleneck which was taking place was because of congestion of corridor. आता पळोवया गोंयांतल्यो हेर कांय खबरो. मडगांव आनी फातोड्डे वाठारांत मिशन रेबीजाचें काम नेटान चालू आसा. मडगांव पालिका वाठारांतल्या सगळ्या सुण्यांचेर निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया करपाची मोख आसा. As on today, we have covered 1,487 dogs in Marga and Fathoda have been operated, sterilized, and more than 1,600 dogs have been vaccinated for rabies. We have got during this drive 4 positive cases of rabies. Second round when they start, they should involve everybody so that we get more response. They already got many dogs and sterilized them. They still feel that there are 1 or 2 rounds are required. आम्ही पळयतात की काउन्सिलर मडगांवचे काउन्सिलर हांकां व्हडले पडून वचूंक ना. कुत्रे जितले वाडल्या आमचो वॉकिंग ट्रॅका कडेन मनशांक ताबिल्ले आहा रॅबीड कुत्रे. भौशीक बांदकाम आनी येरादारी खात्यांतलो भ्रष्टाचार मातूय उणो जावंक ना असो आरोप अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेचो सरचिटणीस सुदीप तामणकारान केला. आयज वाहतूक खाते आनी PWD खाते हितून मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचाराची एक प्रकरणां वेळोवेळी आमी सगळी भायर काडलेली आसा. आनी झिरो टॉलरन्स फॉर करप्शन हे मनोहर पर्रीकारान सांगलेले ते आयज ह्या दोनूय डिपार्टमेंटांक ट्रान्सपोर्ट आनी PWD हेका लागू जाता काय ना. कांपाल खाडी नितळ करपा खातीर गोवा फॉरगिव्हिंग अँड हेरिटेज झॅजान खासा कार्यावळ घडोवन हाडपाचें थारायला. ते निमतान आयतारा वेगवेगळ्यो कार्यावळी जातल्यो. The government has now come up with the money, but much more than the money is the will of the people. And on Mother's Day, which is a dedication to Mother Earth, the Kampal Creek is a dedication to Mother Earth. We are having a Mother's Day program on the 11th, early in the morning, starts at 7:30 in the morning, it goes on to around 10:30. We have different programs, a painting competition, essay competition, a photography competition with Prasad Pankar. We have different types of programs, especially for children, including the Goa Birders Association is joining us to take up photographs of the various birds that are available. So eventually this whole idea of the Kampal Creek, which even the Minister of Goa is involved, the Mayor of Panjim is involved, is about hope, is about transforming a completely squalid so-called garbage dump into a gurgling creek. Bureau Report, Prudent. फातोड्ड्या नेहरू स्टेडियमाक तेकून आशिल्ल्या फुटबॉल ग्राउंडार आर्टिफिशियल टर्फ घालपाचें काम चल्लां. संवसारीक फुटबॉल चलोवपी संघटना फिफान हो प्रकल्प पुरस्कृत केला.
असोच एक टर्फ म्हापशेच्या धुळेर स्टेडियमार पोरू घाला. फातोड्डेच्या टर्फाचे काम जुनाच्या 13 तारखेमेरेन तडीक लावचे म्हणून फिफाचो अधिकारी एरिक हॅरिसनान कॉन्ट्रॅक्टराक सांगला. मंगळारा सांजे फातोड्डेच्या ह्या ग्राउंडार आर्टिफिशियल टर्फ घालपाच्या कामाचे फिफाचे अधिकारी एरिक हॅरिसनान निरीक्षण केले. ताचे वांगडा स्टेडियम मॅनेजर गुरुदास वेर्णेकार, GFAचे अधिकारी, कामाच्या कंत्राटदारांचो सुपरवायझर, AIFFचो आदलो सचिव आल्बर्ट कुर्लास आशिल्ले. गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या स्टेडियमाचो व्यवस्थापक गुरुदास वेर्णेकारान ही माहिती दिली. The project is sponsored by FIFA and the state government has provided land for that project with level. Now work is in progress. Now he has suggested so many things that our engineers will come tomorrow morning and will take care of that, whatever the suggestions comes from him. And we'll see that the project is completed at the earliest possible because state government has nothing to spend over here because this project is totally financed by FIFA. धुळेर स्टेडियमात आर्टिफिशियल टर्फ आयिल्ल्यान पावसातूय बऱ्यापैकी फुटबॉल मॅची जातात. आता हांगा असोच टर्फ येतकच दक्षिण गोंयांतूय पावसान बरो खेळ जातलो. तशेंच आय लीग क्लबांकूय प्री सीझन ट्रेनिंगांक बरी सुविधा मेळटली. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.